नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. आयज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी नवी दिल्लींतल्या विज्ञान भवनांत आयोजीत कार्यावळींत 2024 ते 25 वर्सां खातीरचे प्रतिश्ठीत स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार भेटयले. पुरस्काराच्या 9व्या आवृत्तीचो केंद्रबिंदू रिड्यूस, रियूज आनी रिसायकल जावन आशिल्लो. अंदू वर्सा लेगीत फाटल्या 8 वर्सां सावन सर्वोच्च स्थान मेळोवपी इंदोर शारान देशाचे सगळ्यांत नितळ शार आसपाचो भोवमान मेळयलो. सुरत शारान दुसरे जाल्यार नवी मुंबय शारान तिसरे स्थान मेळयला. ह्या सुवाळ्यांत वेगवेगळ्या श्रेणींत एकूण 68 पुरस्कार भेटयले. कार्यावळींत उलोवप करतना जैतिवंत शारांक परबी भेटयतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी कमी लोकसंख्या आशिल्ल्या शारांनी उपकरणांचो उणाव आसून लेगीत तांणी नितळसाणी बाबतींत केल्ल्या योगदाना खातीर तांची खास तुस्त केली. शहर पुरस्कारों के लिए मैं पुनः मंत्री जी और सभी संबंधी लोगों की सराहना करती हूँ. इस पुरस्कार के विजेताओं को भी मैं विशेष बधाई देती हूँ. 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों के पास प्राय संसाधनों की कमी होती है. इसके बावजूद ऐसे छोटे शहरों ने स्वच्छता के प्रतिमान स्थापित किए हैं. ऐसे छोटे शहरों की स्वच्छता से जुड़े सभी लोग विशेष बधाई के पात्र हैं. नवी दिल्लींत जाल्ल्या स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार भेटवण सुवाळ्यान गोंयाक लेगीत पुरस्कार फावो जाल्यात. 20 ते 50 हजार लोकसंख्या आशिल्ल्या शारा भितर पणजे शाराक सगळ्यांत स्वच्छ शार आसपाचो भोवमान फावो जाला. हे कार्यावळीन गोंया वतीन शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे, पणजे महानगरपालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरात आनी आयुक्त क्लेन मडिरा वांटेकार जाल्ले. ते भायर ह्या कार्यावळीन सांखळे शाराक राज्य पांवड्यार प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर हो भोवमान फावो जाला. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज नूतनीकरण केल्ले गोंय कर्मचारी नेमणूक आयोगाचे कार्यालयाचे पाट्यार उक्तावण केलें. ह्या वेळार तांचे सयत मुखेल सचिव आनी आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. व्ही. कांडावेलू, आयोगाचे सचिव शशांक ठाकूर, आयोगाचे वांगडी नारायण सावंत तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. कार्यावळींत उलोवप करतना आयोगाची स्थापणूक जाल्ल्या खातीर लोकां भितर सरकारी नोकर भरती पद्दती विशीं विश्वास निर्माण जाला आनी आयोगान अजून मेरेन 752 सरकारी नोकऱ्यां भितर जाहिरात केल्ल्या आनी पुराय नोकर भरती प्रक्रियेंत पारदर्शकता हाडल्या अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. गोवा स्टाफ सिलेक्शन आमी स्टार्ट केल्या उपरांत अपॉइंट केल्या उपरांत लोकांच्या मदीं एक विश्वास ट्रान्सपरन्सी ही जॉबाच्या मदीं येवपाक लागलेली आसा. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता म्हणजे पुराय गोवा स्टाफ सिलेक्शन टिमीक की तांच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीचें ऑफिस आपलें नवीन रिनोवेट करून घेतलें. सरकारानूय तांकां एक्चुली जस्ट तेंच्यांनी स्टार्ट आपले बेस्ट प्रिमायसिसान केल्ली, बट तेंच्यांनी पूर्णतः रिनोवेट करून आज हस्तांतरण करता आसतना म्हाका एक खोस भोगता. हांवें पळयलां की फाटलेच फावटी सांगलेलें हांवें प्रत्येक ऑफिसाक आमी नवीन प्रिमायसीस जी आसा सातत्यान दीत आसा. आनी गोवा स्टाफ सिलेक्शन हे खूब इम्पॉर्टंट आशिल्लें आनी तांच्यांनी आतां पर्यंत जवळपास 752 पोस्ट तेंच्यांनी एडवर्टायज केले आनी खूब ट्रान्सपरंट आतां पर्यंत 2 एग्जामी म्हाका दिसता 2 ते 3 एग्जामी जाल्यो. फायनल रिजल्ट थोड्या दिसांनी बाकीच्या हेजे जावपाचे आसा. एक बरी गजाल की गोंयच्या तरणाट्यांक युथाक आपूण एग्जामीक बसल्या उपरांत भायर सरता आसतनाच आपलो रिजल्ट कळटा. त्या खातीर कोणी कोणाक मार्क लिस्ट पळोवंक वचपाची गरज ना किंवा लिस्ट केन्ना लायतलो हें म्हणपाची गरज ना. आपल्या टेबला वयल्यान उठता आसतनाच आपलो CBT एग्जाम आसल्या कारणान कॉम्प्युटर बेज एग्जाम आसल्या कारणान तेजो रिजल्ट ताकाच कळटा, वेगळ्या आनी कोणाक सांगपाची गरज ना. ओके, तेजे आपल्याक मार्क कितले पडले, एक ट्रान्सपरन्सी लोकांच्या मदीं आयल्या. आयज पत्र सूचना कार्यालयान म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या जोड पालवान पत्रकारां खातीर वार्तालाप कार्यशाळेचें आयोजन केल्लें. ह्या कार्यशाळेचो मुखेल हेत आमच्या सरभोंवतणीचो महासागर जाणून घेवप असो आशिल्लो. कार्यावळीचें उक्तावण गोंयचे राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांचे हस्तुकीं जालें. पोरण्या गोंया आयोजीत हे कार्यावळींत उलोवप करतना
पत्रकारांनी कसलेच तरेचे दडपण बाळगिनासतना सत्य लोकां मुखार मांडप गरजेचे आणि पत्रकारांनी आपल्या लेखनांतल्यान केल्ल्या टिकेचे सकारात्मक नदरेंतल्यान समज करून घेतल्यार राजकारण्यांक फायदो जातलो अशें सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगलें. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो जे आसा ते नानादी सदतीत विविध अशे पद्धतीचे हे जे वार्तालाप कार्यक्रम जे असतात ते ऑर्गनायज करतात वर्साक एकदा दोनदा आणि हे करता असताना वेगवेगळे विषय जे असतात या विषयांचे ज्ञान सगळ्यापर्यंत पावचे. सुरुवातीक जसे त्यांनी सांगले की सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची बरीचशी ऑफिसां ऑर्गनायझेशन गोंया भितर असतात ते कामूय करतात पण बऱ्याचदा त्यांच्या भितर जे गॅप आसा त्या गॅपांतले मेन प्रतिनिधी जे असतात ते PIB असतात. PIB जे आसा त्यांची जबाबदारी आसा की सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्या माध्यमांतल्या सरकाराची जी खाती आसा त्यांचे वर्किंग जर कितें आसत हे लोकांपर्यंत पावूंक जाय, कळपाक जाय आणि त्यामुळे तांच्यांनी आज एक वेगळो विषय हांगा दवरिल्लो आसा. त्या विशयाच्या संदर्भात थीम टू नो द ओशियन अराउंड अस, आमच्या समोर जो समुद्र जो आसा महासागर आणि त्याच्या भितर काम करपी वेगवेगळ्यो ऑर्गनायझेशन आसा आणि ते कशा पद्धतीन ते काम करतात आणि त्याचो फायदो आमकां दैनंदिन जिवनात कसो जावपाक शकता. आमचे एनवायरमेंट जे आसा ते आमी बरें दवरतो आसत जाल्यार कशा पद्धतीन तेंचें योगदान आसा हे सगळ्यांपर्यंत पळोवचें, खऱ्या अर्थान लोकांपर्यंत पावचें. आता हे जर लोकांपर्यंत पावचें म्हणत जाल्यार कोणाक म्हण हांगा पळयतले आणि त्यामुळे मिडिया ही एक बरें माध्यम आसा. सभापती रमेश तवडकार हे राजकारणाच्या हातांतले बावले जाल्यात अशें विधान करपी फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांचो निषेध करपा हेतान भाजपा मुख्यालयान आयज पत्रकार परिशदेचें आयोजन केल्लें. हे पत्रकार परिशदेंत सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाय, मयेंचे आमदार प्रेमेंद्र शेट तशेंच वास्कोचे आमदार कृष्णादाजी साळकार हजर आशिल्ले. विधानसभा अधिवेशना वेळार विरोधी आमदारांक आपल्या प्रश्न विधानसभेत योग्य रितीन मांडपाक मेळचे हे खातीर सभापती रमेश तवडकार हांणी तांकां सदांच चड वेळ दिला. तरी सुद्दां तांचेर ह्या प्रकारचे आरोप करप अशी टिका आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी ह्या वेळार केली. तशेंच जसे स्टार क्वेश्चन येता ते लॉट्सा प्रमाणे जसे काडटा ते तांकां एक आमकां एक लॉट जशें आसा तशेंच आयज प्रथा चालू आसा आनी तांकां जर हितून जर कितें गैर दिसता जाल्यार हेचो पाठपुरावो तांच्यांनी करून तेची शहानिशा करूं येता. बेश्टी वगीच कितें तरी वल्गना करून तशें उलोवप बरोबर न्हू. आज सभापती सारक्या जे मानाचें स्थान आसा हेजी जे मान सगळ्या आमच्या लेजिस्लेचरांनी दवरचे अशें म्हाका दिसता. आनी आज जे वक्तव्य जे जाता विजय सरदेसाय हांच्यांनी केले तशें करचें न्हू आनी सगळ्यांनी हो मान सभापती पदाचो मान राखचो अशी हांव सगळ्यांक विनंती करतां. गोंयच्या तरेकवार कम्युनिदादींच्या प्रतिनिधी मंडळान आयज गोंय सेवेंतल्यान भायर सरतल्या आदले राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांकां भेट दिवन येता त्या विधानसभा अधिवेशनान सरकारा वतीन कम्युनिदाद जमनीचेर बेकायदेशीररित्या आशिल्ली घरां आनी वेवसायीक आस्थापनां नियमीत करपाच्या विधेयका आड निवेदन सादर केलें. ह्या वेळार ह्या प्रतिनिधी मंडळान बाणावलेचे आमदार वेन्झी वेगस लेगीत वांटेकार जाल्ले. सेवेंतल्यान भायर सरतल्या राज्यपालांक गोंयचे दायज आनी कम्युनिदाद प्रणाली विशीं सखोल म्हायती आसा आनी तांणी गोंयच्या साबार कम्युनिदाद धन्यांच्यो मागण्यो नव्या राज्यपाला मुखार दवरच्यो अशी मागणी केल्ल्याचे आमदार वेन्झी वेगस हांणी पत्रकारांक सांगलें. सिरियसान करून कसो फायदो? सो आज हो सरकार भंडल मारपा सोदता. कायद्या प्रमाणे हे रेग्युलरायज करपा इलिगल स्ट्रक्चर्स जायना. कायद्या प्रमाणे यू कॅन नॉट रेग्युलरायज लीगल ओ इलिगल, एवरीथिंग इज इलिगल. लीगल स्ट्रक्चर कुमदादी तूं बांदपाकूच जायना कोणाक. कितें कोण जातलें? देर इज नोबडी हू इज गिविंग यू परमिशन्स लायक दीस. सो देर इज अ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर प्लस दीस सिस्टम विच इज देर इज नॉट क्रिएटेड बाय गोवा गव्हर्नमेंट न्हू. कोड आहा, कोडा प्रमाणे चलपा जाय. सो कायद्या प्रमाणे दे कॅनॉट डू. बुद्धीबळ फ्रीस्टायल ग्रँड स्लॅम सर्तीन रमेश बाबू प्रज्ञानंदा हांणी जगांत पयल्या क्रमांकाचेर आशिल्ल्या मॅग्सन क्लासन हाका हारोवन जैतिवंत जाले. रमेश बाबू प्रज्ञानंदा हे जैतिवंत जाल्या उपरांत लॉस एंजलस जावपी उपांत्य फेरयेंत पावल घालें. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.